आणि जे कितें तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलां की आमी मायनिंग सुरू करतले, अनएम्प्लॉयड जो पर्यंत मायनिंगचे डिपेंडंट आसा तांकां आमी मानधन दितले वर्साक म्हयन्याक 5,000 रुपया. लँड रायट जे आसा ते आपण क्लियर करतलो. वायल्ड लायफाच्यो लोकांच्यो जमनी आसात त्यो आपण एक्सक्लूड करप, लिगली कश्यो एक्सक्लूड करपाक मेळटा तातूंत प्रोविजन्स आसा ते आपण करून तुमकां दितलो हे ताणें म्हाका शब्द दिलो. आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुवें आघाडी, ताका तें सांगलें म्हाजी आघाडी हांवें फॉर्म केल्ली आसा, आघाडीच्यान तुमी वांगडा या अशें सांगलें. तर म्हणपाक आघाडी फॉर्म केली, आघाडी बरोबर आमकां येवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण म्हाजो जो विशय आसा तो विशय असो आसा की आघाडी केल्या नंतर सिंबॉल खंयचो घेवप, एक कॉमन सिंबॉल जाय. आणि तो जर कॉमन सिंबॉल जाय जाल्यार कॉमन सिंबॉल केवळ आप आदली पार्टी आसा त्यांच्या बरोबरच आमी करून कॉमन सिंबॉल घेवं शकता. पार्टी ज्यो आसा, ज्यो मेन पार्टी आसा तांकां जर अशें दिसता की गोंयचें सरकार वचपाक जाय, हो चीफ मिनिस्टर वचपाक जाय, जाल्यार सांखळेन सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करपाक. सांखळेचेर तुमी ठाम आसा? ठाम न्ही, हांव कॉन्टेस्ट करतलोच. ठाम आनी प्रश्न ना, पण ऑलरेडी डिसिजन घेतलें. पण आम आदमी पार्टी सपोज तुमकां दुसरे कडेन आनी फिरावं ना, हांवें म्हाजें कंडिशनच तें आसा. तुमी सांगलां हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा. हांवें अरुणजी क्लियर सांगलेलें आसा की हांव जो कॉन्टेस्ट करतलो तो सांखळेंतल्यान करतलो आणि सांखळेंतल्यान हांव इलेक्शन लढटलो. काँग्रेसचे माझे संबंध बरे आसात, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण म्हाका एक भंय दिसता फाल्यां जर काँग्रेसीक निवडून हाडलेले काय लोक तेंच्या बरोबर रावतले का बीजेपीक परते वयतले. म्हणजे जो म्हाजी एम आसा, म्हाजी एम कितें आसा की हे फावटी बीजेपी सत्तेत येवपाक जायना.